हे भाशण जे दिलां पळय तितून ते घडाघड कशें कोणाक संदेश दिवंक सोदता तुमी ह्या भाशणांतल्यान? जेका कोणा संदेश घेवपाक जाय आनी दिवपाक जाय तो सगळ्यांक गेल्लो आसा. म्हाका ताजेर आनी चड कांय उलोवपाचें ना. हांव इतलेंच सांगतलो की ताठ म्हणीन जगात, कोणा फुड्यान मान सकल घालूं नाकात, मोडणार पण वाकणार नाही असो तरेचो बाणो आज बिरसा मुंडान आमकां जो दिल्लो आसा, दाखयलेलो आसा, तसोच तरेचो कोणो जो आसा तो ताठ म्हणीन जगचो. आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर कोणाचे बळी पडचे न्ही. जशें हांवें म्हणिल्लें आसा, ती 500 रुपयाच्या नोटीक लागून बिरसा मुंडा कादयन गेलो आनी तद नंतर कितलें नुकसाण जालें हे जें आमकां ज्वलंत उदाहरण बिरसा मुंडाच्या इतिहासान मेळटा. आज अश्योच कांय गोश्टी नोटी म्हणून एखादे सत्तेक लागिल्ले डोमळे जे आहात पळय न्ही, त्या डोमळ्यांनी आपले खंय कितली गोडसाण आसा तितले पण मर्यादे भितर रावचें आनी येदा कदाचित कितें जर आसत जाल्यार उलयचें आनी तितूनच्यान प्रश्न सोडून काडचो. इतलेंच म्हणजे सगळ्यांक सांग. हे दोमडे कोण? दोमळे हो म्हागेलो शब्द जो आहा पळय हांव कितले वर्सां पावन उलयना. हांव आमदार जावचे पयलीं उलयतालो मरे. सत्ते लागणाऱ्या डोमळ्या पासून आज सावध रावपाची गरज आहा. ह्या दिसान पयर फर्मागुडी जाल्ले तुमच्या फंक्शनाक सभापती नाशिल्लो आनी सभापती मागीर खंय तरी नाराज जाले. मान राखला जात नाही आपला. ते म्हाका कांय खबर ना. आमी प्रत्येकाचो मान राखला. कोणीन मान राखोना ते म्हाका कांय खबर ना, पूण आमी प्रत्येकाचो मान राखिल्लो आसा. तो MP आसूं आनी MP सुद्दां येवन गेल्लो आसा. प्रत्येकाचो आमदार आसा. प्रत्येक जे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे आसात, जावं ती काँग्रेस आसूं, भारतीय जनता पक्ष, रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसूं, हांकां सगळ्यांक आमचें इन्व्हिटेशन. आनी कितें बोलता मानाचो आमचो प्रश्न आज कार्यक्रम घेतलाय रमेश ताचे पण काही कार्यकर्ते तिथले ना. माझे पत्रकारांचा हा पत्रादेवीचा कार्यक्रम जो आहे तो सरकारी कार्यक्रम आहे, कोण एक त्या वैयक्तिक माणसाचा नाही आहे. तुम्ही लक्षात ठेवा. तुम्ही थोडंसं ट्विस्ट आणतात त्याला आणि आमच्या तोंडून नाही तर काहीतरी काढून घेतात. तसं बोलू नका. पत्रादेवीचा कार्यक्रम जो आहे आणि काणकोणपर्यंत 20 तारखेला त्याची सांगता होणार आहे, तो सरकारी कार्यक्रम आहे. त्याची एक कार्यकारिणी समिती सुद्धा सरकारने नियुक्ती केली आहे. त्याचा सभासद मी पण आहे. आणि मी सर्वांना सांगू इच्छितो, मोठ्या संख्येनं या रॅलीमध्ये सहभागी व्हा आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करा, असं माझ्या सर्व गोवेकारांना आव्हान आहे. दोन कार्यक्रम युनिटीचेर सगळे उलयले, युनायटेड रावपाक जाय. पण जेन्ना दोन प्रोग्राम जाता त्यांनी खंय जाले 2 प्रोग्राम. आज सर पत्रादेवी हो कार्यक्रम सरकाराचो रे. पूण सर दोन्ही प्रोग्राम एक सोडून हो कार्यक्रम गेली 7 वर्ष सुद्धा चलता. गुटाचो कार्य आणि ह्याच जाग्याचेर चलता. तुम्ही विटनेस आसतले तेका. तुम्ही विटनेस आसा. गुटाचो कार्यक्रम गेली 7 वर्सांपासून, हे 8वें वर्स ज्या दिसापासून हांव मंत्री जाला, ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर, ST कमिशनर जाला, ST चेअरमॅन जाला, त्या दिसापासून उठाचो कार्यक्रम बिरसा मुंडाची जयंती पयली जर कोणी जर मनयली जाल्यार उठा संस्थेन मनोवपाक सुरू केली आहा. आमी कोणाक फूट घालना आणि तो कार्यक्रम 12क आसा. अजूनय वेळ आहा. पण आनी एक सांग म्हाका, आता आयज बिरसा मुंडा अरे माझ्या मार्शल मध्ये पण येणार, मी पण तिथे सहभागी होणार. आणखी काय आहे? पण एक विषय सांगा पळय, आयज बिरसा मुंडाची जयंती, पण फाटल्या दिसांनी जे ते कन्व्हेन्शन शो ऑफ स्ट्रेंथ कित्याक ते CMाक हाडलो, MP काडलो. It is not a Govinda Gowdy. It is a strength of the UTA. It is a collective strength of the United Tribal Association Alliance across the state, irrespective of the party politics, irrespective of the caste, community and creed. So कोणत्यान तांकां आन्सर दिला जे म्हणटाली सो कमिटी आमकोड्यान आसा 8तल्यो तांकां फाटल्या दिसांनी एकल्यान प्रेस कॉन्फरन्स कशें आसा, तांचेर उलोवप म्हणल्यार हांव तांचेर उलोवपाक शकना. हांव तांचेर उलोवपाक खूब ल्हान जावन आसा. ते खूब मोठे जावन आहा. ते अशेंच मोठे जावचे अशें म्हजें तांकां मागणें आहा आणि देवा लागीं प्रार्थना आहा तांकां बरें आरोग्य दिवचें, अशेंच करपाक बरें आरोग्य दिवचें. अशेंच म्हणजे अशेंच उलोवपाक आनी कितें म्हणटलो ताका दिवचें बरें आरोग्य. एके वाटेन तुम्ही एके वाटेन ST लिडर्स आनी तुमी उलयतात, दुसरे वाटेन सभापती उलयतात. अशें वेगवेगळे जेन्ना हांव कोणाचेर उलयतां? हांव वस्तुस्थिती म्हणटा. हांव म्हजी पोटतिडक म्हणटा. हांव म्हज्या आदिवासी समाजाचो आज जो चिड्डिल्ल्या माड्डिल्ल्यांचो आवाज हांव तांचे कडेन पावयतां. हांव निस्वार्थपणान कामां करतां. विशय आहा न्ही रे.
देर इज अ डिफरन्स पूण तो इन बिटवीन जो कोण उलयता आनी कोण उलयना ते पूण तो दुखला या न्हू खंय. ते म्हाका खबर ना ते म्हाका कांय खबर ना ते म्हाका ओके. अशें प्रकाश दिसता बाब. समाजा भितर खंय तरी ते म्हाका कांय खबर ना पण आमी युनायटेड आहा पळयलें मरे तुमी आतां सगळें वी आर युनायटेड ओके. सभापती जिखपाक तुमी हें केलं आयज सभापती खंय तरी बेजार आहा ते दुखावलेले आसा कारण ते आज हांव सांगपाक सोदतां की बिरसा मुंडा जयंती सबंद गोंयभर चालू आसा ती कलेक्टर लेवलाचेर जाता ती डेप्युटी कलेक्टराच्या लेवलाचेर जाता ती वेगवेगळ्या स्वरुपान जाता कांय आमचे जे भाव आसा संघटना आसात त्यो करतात कल्याण आश्रम करता बाकीचे रॅली आसात म्हाका अभिमान दिसता की गोंयांत जेन्ना बिरसा मुंडाची सुरवात आमी उठा संघटनेन केली आज ती गोंयभर सगळ्या बिरसा मुंडा हो केवळ एकट्या ल्हानशे प्रदेशाचो न्ही तो आज सगळ्या देशात जालो आसा पूण हो स्टेटमेंट तुमचो कसो सडनली येयलो की आपणें हेल्प केलो ताका जिखपाक बाबा तसं नसता की काही वेळा समजा समजा हेल्प समजा फाल्यां आतां बाबा मालू हो आमचो एक भितर गेल्लो ताका समजा फाल्यां कितें बरी संदी मेळटा सरपंच जावपाक संदी मेळटा जाल्यार ताका समजा बाबा अरे तुका सरपंच जावपाचें अपंज आसा अशें म्हणप कांयच ना न्ही सो जेंचे कांय समजा सोशल वर्क आसा त्या वेळार आमच्या सो तुवें हेल्प केल्लो डेफिनेटली आय वॉज ए BJP वायस प्रेसिडेंट डेट टायम कोण सोशल वर्कर समजा नांव येता तांकां समजा मेळपा खातीर फाल्यां समजा तुका दिसता प्रकाश वेळी समजा परतून आमदार सो इट वील बी सजेशन आयज खंय तरी दिसता की ते तुमी केल्ले उपकार खंय तरी विसरलेशे आनी हे म्हाका तेजें कांय म्हणपाचें ना सो देर इज नो कॉमेंट पण समजा कोणाक जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा लोकां खातीर तेणी काम करचें लोकांक उबें रावचें आनी स्पेशली जे ट्रायबल लोक आसात तांकां मेनी खूब हाताची गरज आसा एनीबडी आज लिडर आसतले किंवा सारके बाकीचे कोण वेगवेगळ्या फिल्डांत ते काम करतात आनी सगळ्यांनी सपोर्ट करता दोन लिडर्सां मदीं जेन्ना मतभेद जाता तेन्ना अशें दिसता समाजातले नेते आहेत यांनी राजीनामा देण्याचं बोललं कितपत योग्य आहे त्या बाबतीत मला माझे काही कॉमेंट नाही आता मी सभापती नाही त्यामुळे मी राजीनामा देतो असं म्हणलं नाही. अरे पण एके सायडीच्यान तुमी म्हणटा तुमी सभापतीचो त्याग करता एके सायडीच्यान म्हणप म्हणटा तुमी ताका जिखून हाडलो तुमचो हात आसा एके सायडीच्यान बावडो तो दुखवला सो तुमकां तेजेर हें दिसना सपोर्ट करपाक ताका आयज आमचे फाल्यां 8 तारखेक कोऑपरेटीव आमचो केपें तालुक्याक एक समारंभ जावपाचो आसा सांगे केपें काणकोण तालुक्यांतल्या आमदार तांकां सगळे आमचे केपें अर्बन आदर्श हे गव्हर्मेंटान आमकां इन्वायट केले तुमी लीड करात आनी त्या सगळ्या आमदारांक व्यासपिठाचेर तुमी येवचें गॅस म्हणून आपोवचें हें म्हजेंच प्रपोजल आसा तातूंतलो सभापती कोण जो आमदार आसा ताका आपण म्हटला निलेश काब्राला आपण म्हटला सुभाष फळदेसाय आपण म्हटला एल्टना आपण म्हटला सो यू हॅव नॉट आन्सर्ड माय क्वेश्चन हांव कितें म्हणटा जेन्ना तुमी म्हणटा की तुमचो हात आसा ताका जिखून हाडपाक आयज तो दुखवलो जाल्यार तुमचो हात नाका ताका म्हणलें मरे पळय आज समजा आज पळय हें इन्विटेशन दिलं न्ही ज्या जाग्यार आमी आसतले लेट देम अटेंड पूण तरी पेपरान म्हणलां की प्रकाश बाब सिनियर आसा हे जे कोण दोन लेडर समजा तेजे भितर मिसअंडरस्टँडिंग आसा तांकां एक्शन हाडचें आय थिंक दीस इज द प्रोसेस हॅज स्टार्टेड I given call in paper also. All should come under one roof, and they will come. तुम्ही फुडाकार घेतले दोगांक Yes. वांगडा हाडपाक Yes. I know. हे दोन लिडर जेन्ना झगडटा तुमकां दिसना की समाज खंय तरी आनी फाटी तो वयता लिडर झगडना तो तुम्ही पेपरवाले काही समजा अशें करपा नाका करता अशें हांव म्हणना दोन लिडर झगडत ना ते एकाच पार्टी आसा मरे एकाच पार्टी आमकां कशें झगड म्हणटाले दोन डिफरंट पण समाज खंय तरी फाटी उरता असो दिसता that is different but the leader which are in the same party I don't think that they are fighting सगळे एकठांय आसा एकटा so definitely that's why they are running the government तुम्ही म्हणटा पूण तशें दिसना न्हू विधायक करता तेचे पेक्षा कमी दिसता See, दोन भावां भितर समजा कितें मिसअंडरस्टँडिंग जालें म्हणून ते समजा आमी दोन भाव ना म्हणपाक शकता बरें हे भाव कोण आतां तूं आनी तवडकर गोविंदान तवडकर होल कम्युनिटी इज आवर ब्रदर एंड सिस्टर Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.